हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू, हाँ वंदन संदेश। करता. हाँ Miguel आजी फर्स्ट अँकर कसं ने चू केसलर खेम करा. कसले चुकीना माताजी, तुम्ही बारी चंद कोण सांगेल असं कसले एक सेव सॉरी. कृष्णान कितेर करताची ताका एक प्रत्येक देव ताका ताका फल दिता. सो कसले एक आम्ही कृष्णान कितेर करची कितेर आमकां फल आसता आणि चांग आसता ताजे मागीर कसले चुकना माताजी. हरे कृष्ण. सो हांव स्क्रीन शेअर करता. एक मिनिट. हरे कृष्ण. सो सुरू करचे फुडें भगवंताले प्रार्थना करें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणि. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. दष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टके. सो आम्ही आयचे योगा ऑफ मेडिटेशन म्हणलेले हे सेशनाक आम्ही जॉईन झालेले आसा. सो योगा फॉर मेडिटेशन म्हळ्यार ऑलमोस्ट अष्टांग योगा विषय हांगा सुखदेव गोस्वामी सांगता आसाचे. हरे कृष्ण. ऐक पडता आसना माताजी? क्लियर आसना? सांग क्लिअर. सो हांगा अष्टांग योगा अंतू फर्स्ट स्लाइड्स वर दिसता आसना. दिसत. हरे कृष्ण. एक मिनिट. हरे कृष्ण. सो हांगा सुखदेव गोस्वामी सुरेरी सूर करताची कसं नाही म्हळ्यार परीक्षित महाराजन निमगेले प्रश्न अंतू.
फर्स्ट श्लोक कसं नाही म्हणाली परीक्षित महाराजांनी मिळेल क्वेश्चन आणतो तस्मात भरतम सर्वात्मा सॉरी मिनिट स्लाइड रॉंग झालं एक मिनिट फर्स्ट स्लाइड अभी कोणी येता नाही त्यांनी मी चुकीचे आम्ही करता असं दिसतच ना माही हरे कृष्ण हा देतास. सो परीक्षित महाराज हंगा प्रश्न निमित्त सुखदेव गोस्वामीलगे फर्स्ट कांट अंतु हंग निमित्त अत पृच्छामि संसिद्धिं योगां परां गुरुं पुरुषशेष यत् प्रायं म्रियते मानुष सर्वथा हंग कसं म्हणतास म्हणारे सुखदेव गोस्वामीलगे प्रश्न निमित्त म्हणारे स्पिरिच्युअल मास्टर जाऊन येणं कसं एक मनुष्याला परफेक्शन एक पर्सनाला एक परफेक्शन ऑफ लाईफ कसं नसका म्हणून एट द टाइम ऑफ डेथ म्हणून हंगा सुखदेव गोस्वामीला निमित्त तेदना सुखदेव गोस्वामी कसं सांगता म्हळ्यार अगेन प्रॉब्लेम ओके ओके I hope so it is problem solved. Okay, Hare Krishna.
ओके, हरे कृष्ण. सो ಹಂಗ ಆ, ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲೆಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರದವನೇನು सुखदेव गोस्वामी सांगता तस्मात् भरत सर्वत्र सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य च इत्याभ्याम. इच्छा म्हणजे कोणाला डिझायर असकी, फ्रीडम ऑफ डिझायर असकी, ताचे वेरी केदाना भगवंताले नाव केदाना स्मरण करका म्हणून सांगता. कोणाले हरिले कोण सांगता से सुखदेव गोस्वामी. सो तन्निमित्त सुखदेव गोस्वामी मुखासून कसं सांगताची आम्ही प्रिलूड जाऊन मुखार कसं चाललेलं हे अध्याय येऊच पुढे सेकंड कॅन्टोचे सेकंड अध्यायाचे आम्ही येऊच पुढे जस्ट एक प्री कॅप जाऊन आम्ही पळव हे कसं हे येतास सुखदेव गोस्वामी सांगतास कसं अष्टांग योग म्हणून आम्ही पळव कित्याक म्हळ्यार हे अंडरस्टँड करचे इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार अष्टांग योग एक व्हड की ध्यान योग होडकी की भक्ती योग म्हणून हंग सुखदेव गोस्वामी हांगा सांगू पळयता आस कित्याक म्हळ्यार आमी कशी एक जेवण करताना म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार भागवतम दो भक्ती योग म्हळ्यार एक स्वीट म्हणलें आसा तें भागवतम एक फलाक ते खंयचे आंब्याक हें केलेलें आसा आंबो म्हळ्यार स्वीट गोडू 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 आसता तेच आमी गोडू गोडू खावपाक म्हणून जाल्यार आमकां रांदे यांनी केलो पटी आमी जेवणा बसताना गोड रांदे खाता आसतना केलो पटी साणच मटाक एक तिकशिकी जावं एक मिठशिकी जावं एक कोड की कसकी दवरतात ते सायडाक पान्नार वाडतात ते खाल्ल्यार आमकां तेदना आमी कसं न्ही एक गोडसाण खाल्ली म्हणून जालें ताका गोडसाण आनी की चड जाता तद निमित्त सुखदेव गोस्वामी हांगा हे सांगचे फुडें खंयचे भागवतमाचे भक्ती योग सांगचे फुडें भक्तीच इम्पॉर्टंट म्हणून सांगचे फुडें हें एक खंयचे सांख्य योग जावं आनी अष्टांग योगाचे विशय जावन सांगता कित्याक म्हळ्यार हांतू भागवतम हांतू प्रत्येक जन बशीन आशिल्ले सुखदेव गोस्वामी लेद्राक खाली परीक्षित महाराज मात्र न्ही विंगड नामाचे संन्यासी ऋषीची बेसून आशिल्ली तांतांनी विंगडची संप्रदाय अष्टांग योगाची आमची आशिल्ली सांख्य योगाची आशिल्ली ध्यान योगाची आशिल्ली मस्त नमुन्याची योग आशिल्ली तांकां वरें तांगेले एक लेवलाक एक सांगून दिवका म्हणून जाल्यार वी हॅव कसं म्हळ्यार त्या लेवला वचूंक तांकां कडेन तांकां हायर टेस्ट दिवका तर निमित्त सुखदेव गोस्वामी कसं करताचे म्हळ्यार ह्या श्लोकांत सांगताची एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परामपुंसा अंते नारायण स्मृती. हे मनशाले एक परफेक्शन लायफाचे कसं न्ही म्हळ्यार कंप्लीट जावन एक स्पिरीट आनी एक मॅटराचे खंयचे एक भौतीक लोकाचे आनी आध्यात्मीक लोकाचे जिवात्माचे एक अंडरस्टँडींग करचे दॅट इज सांख्य योग दो मिस्टीक योगा आमी खंयचे उलोवचे आयली की आज कितें ते अष्टांग योगाचे विशय ते दो डिवोशनल service going on, occupational duty going on. At the last, if he remembers Krishna, Ante Narayana Smriti, तगेले जीवन सक्सेसफुल म्हणून सांगताची तेची तन्निमित्त कसले तांगेले एक उदाहरण दिवन येवन सुखदेव गोस्वामी हांतू सांगताची फर्स्ट तेच ताका उदाहरण दिवन येवन सांगताना सांगताची इदम भागवतम नाम पूर्णम ब्रह्म समासितम आदित्वम द्वैपानादो पितुर द्वैपानाद अहम द्वापर्यो आदित्वम द्वापर्यो पितुर द्वैपानाद अहम द्वैपायन म्हळ्यार व्यासदेव द्वैपायन तागेले बापूस तागेले दुखून हांव शिकिल्लो मात्र कसं न्ही म्हणून सांगल्यार एब्सोल्यूट ट्रूथ रियलायज्ड इन 3 फेसेस इम्पर्सनल ब्रह्मन आणि कडेरी परमात्मा ॲज अ सुपर सोल प्रेझेंट इन युअर हार्ट आणि नेक्स्ट सच्चिदानंद जालेले भगवंत ते बरें ताका अंडरस्टँड करूंक भगवंत कोण म्हणून अंडरस्टँड करूंक जावका जाल्यार हांगा सांगताचे कसं म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनलिस्ट देखून एनलायटनमेंट जावका म्हणून जाली श्रीमद भागवतम हांव आयकलेलो कोणा लागीं तागेले बापसू लागीं तितूर द्वैपायनाद
द्वैपायन म्हळ्यार व्यासदेवाला देखून हांव आयकलेलो. तद्निमित्त हांव ट्रान्सफॉर्मेशन म्हगेलांतू आशिल्लें. कोण इम्पर्सनलिस्ट टू ए पर्सनलिस्ट, तशी तो चेंज जालेलो म्हणून तांगेलीची सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगता, परीक्षित महाराजाक. नंतर कसं लायक तेची अध्यायांतू, फर्स्ट अध्यायांतू, फुडल्या अध्यायांतू सुखदेव गोस्वामी सांगताची की क्वालिटी मॅटर्स, नॉट द क्वांटिटी. हे उदाहरण घेवन कटवांग महाराजाले उदाहरण दितात त्यांनी. कटवांग महाराजाक एक मुहूर्ताचे एक टाइम आशिल्ले. तांणी कटवांग महाराज तांणी देवते कितरी देवाल्या पुरो तो युद्ध करता आशिल्लो एगेन्स्ट द राक्षस. डेमिगॉड्साले सपोर्ट दिवन घेवन ताणें इंद्राक सपोर्ट दिवन घेवन राक्षसाक तांणी युद्ध करता आशिल्लें. युद्ध कोण कोण घेवन कडेन लास्ट जय जाले नंतर देवते पुरो निमगेता की निमगेताची तो कसो धांवता म्हण घेवन. तेदना कटवांग महाराज निमगेताच की सांगता की मागे लायफ टायम कितलो आसा म्हाका न्ही म्हण निमगेता. तेदना ताणें सांगता एक मुहूर्त आसा तुका म्हणून. तेदना एक मुहूर्त आसा म्हणटाना कटवांग महाराज कसं करताची सीदा हे भौतिक लोकार येताची ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स टू 48 मिनिट्स टाइम असता. त्या टायमार तांणी लाईफ सक्सेसफुल करतात कशी, भगवंताले नाम जप कोण घेवन, कृष्णाले मेडिटेशन कोण घेवन. इट्स क्वालिटी मॅटर्स नॉट द क्वांटिटी. सो इवन तेची सुखदेव गोस्वामी सांगताची ताका एक मुहूर्त आशिल्लो, बट तुका परीक्षित महाराज तुका 7 दिवसाचे टाइम आसत. त्या निमित्त ह्या भगवंताले विषय जावन घेवन तूं आयकों येत, काण आयकों येत, तागेले कथा कशी भगवद्गीतान सांगिल्लें की जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः. भगवंताले नाम रूप गुण आयकल्यार आमगेले एक लाईफ सक्सेस जाता. त्या निमित्त सुखदेव गोस्वामी मुखारसून जावन घेवन सांगताच कसं म्हळ्यार अष्टांग योगा विशय जावन घेवन सांगताच. कित्याक म्हळ्यार हांवें तूं आत्तां सांगिल्ले प्रकार मुखारसून तांणी भक्ती योगा विशय सांगता आसतना हे अष्टांग योग कितले कष्ट, कितले परफॉर्म करूं कष्ट, कशी एक कित्याक म्हळ्यार सत्ययुगान सांगिल्लें ध्यायत्यो कृते ध्यायतो विष्णू. तेदना भगवंताले एक आमी ध्यान करूं तितले टाइम आशिल्ले, तितले वर्स आमकां जीवन काडूं जाता आशिल्लें. बट आत्त हे द्वापर युग एंड जालें, आतां कलियुगांत आमकां तितलो टाइम आसुंये, तितलोच ना. आमकां आशिल्ले 100 वर्स, लक्ष गटल्यान वर्स आमकां टाइम ना. ते अष्टांग योग करता कितले कष्ट म्हणून आमी पळयल्यार आतां. तातूंत अष्टयंग योगांतू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान आणि समाधी हांतू आमगेले एफर्ट्स कितले आसता म्हळ्यार हांतू या अष्टांग योगांतू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आणि धारणा ते ऑलमोस्ट आमगेलेची एफर्ट्स आसता. तांतू ते यम अंतू कसं म्हळ्यार अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह कोणाल्याची विंगड आमी चड मागून अशी म्हळ्यार ओवर एक्युमुलेशन करून नज कसं नाही कोणी दिल्यार म्हणून जाल्यार आमी चड एक्युमुलेशन करून नज कोण योगी आसकी तितले बरें आसा. अहिंसा आसता सत्य बरें करता ताणें. सत्य म्हळ्यार ट्रुथफुलनेस आसता तेची नियमांतू ताणें शौच आसका आनी तागेले स्वाध्याय आसका पुरा आनी भगवंताक सरेंडर जावका इतले पुरा नियम आसा. तांचे 5 नियम आसा, 5 यम आसा. तदनंतर आसन आमी आतां कसं अष्टांग योग म्हणून जनान ते एडवर्टायजमेंट दिता की इट्स ओनली थर्ड पार्ट ऑफ पतंजली लिंब ऑफ योगा आसन. ताजे फुडें तांकां यम आनी नियम सर्व आसा. त्या यम आनी नियम केल्या मात्र आसनाचे फल मिळता. तदनंतर प्राणायाम, प्राणायाम जाल्या नंतर प्रत्याहार, प्रत्याहार जाल्या नंतर धारण. ह्या धारण स्टेजार मात्र आमकां सादारण कशी की म्हळ्यार भगवंताले एक परमात्मा स्वरूप दव विश्वरूप विश्वस्वरूप विराट रूप आमकां अर्थ करूं जाता. तेदो वरती आमकां भगवंत कोण म्हणून अर्थ करचे जायना. कोण अष्टांग योग फॉलो करता की योगी तांकां. तदनंतर हे
हे ध्यान आणि समाधी आमकां जाता. धारणा स्टेज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां खंयचे अष्टांग योगांत. तेदो वरें ते योगीक एक तो आतां रान्ना वच्चेक भारी कश्ट, रानांत मेळचे तशी रान मेळ्ळें ना, आनी ताजे वयर ताका एक हायेस्ट प्लेस हाजेर बसका ताणें. ताजे नंतर डियर स्कीन घालका, त्या डियर स्कीन घाल नंतर आमगेले जे ताजे वयर बसूंका, ताजेर बसका, ताजेर बसून घेवन ताणें आसन करता, प्राणा कडेन हें तुका ध्यान करता धारणांत. ताजे फुडें ताणें पुराय यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम करता. सो हें इतलो स्टेज कितले कश्ट आसा म्हणून सुखदेव गोस्वामी हांगा सेकंड कॅन्टोचे फर्स्ट अध्यायाचे 15 टू 18 ते विवरण दिताचे. आमी प्रिलूड पळयत आसत मुखार आनी आमगेले सब्जेक्ट येयनी आनी आयचे. सो हाजे नंतर आयचे श्लोकांतू आयचे अध्यायांतू सुखदेव गोस्वामी सांगतात की खाली हे बोनाफायड कसं जालें बोनाफायड न्हय म्हणून सांगच्याक म्हळ्यार ताका एक बोनाफायड म्हणून सुखदेव गोस्वामी सांगतात. मेथड इज ए बोनाफायड मेथड ए फेथ फॉर दोज हू हॅव विश टू डू अष्टांग पाथ. ಅಂತ कसं ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯೋಜನ म्हणून पळयल्यार तांणी भगवंताले सच्चिदानंद मुखारसून आमकां करता जाता की सच्चिदानंद स्वरूपाचे तांकां आराधन ना, तांकां एक ब्रह्मज्योती ಒಟ್ಟು मेळका विलीन जावका. अनेक सेकंड थिंग कसं म्हळ्यार हे भौतीक लोकाचे कितले संतोष मेळटा अपर प्लॅनेटरी सिस्टमांत त्या पुरा एन्जॉय करता. तसल नमुन्याचे 2 टायपाचे योगी हांगा सुखदेव गोस्वामी सांगता आसाचे. हे तन्निमित्त ह्या मात्र न्ही, हे इट्स अ बोनाफायड म्हणून न्हू कसले सांगता आसाचे म्हळ्यार सेकंड अध्यायाचे फर्स्ट श्लोकांतू सांगताचे श्री सुख उवाच एवं पुरा धारणम आत्म योनिर नासतम स्मृति प्रत्यावृद्ध तुष्ट तत सुसृजेदम अमोघ दृष्टी यथा प्राग व्यवसाय बुद्धी. हांगा कोणाला उदाहरण दिता आसाचे म्हणून सांगल्यार हें उदाहरण कसले दिता आसा म्हळ्यार बोनाफायड म्हणून सांगच्याक ब्रह्माले उदाहरण दिताचे. ब्रह्मान कशी हें सृश्टी ब्रह्माक आतां आमी 50 इयर्स जाल्ले, 50 इयर्स जावन एक दिसाचे आमी हाजेर आसाचे फर्स्ट डे. प्रति दिवस ब्रह्माले रात्री जावन घेवन उठयता म्हणटाना ब्रह्माक हांग सांगचे प्रकार तांणी केलोपटी तांणी विसरून वतात. ब्रह्म कृष्ण सांगता न्हू आमकां स्मृती आनी आमकां आनी विसरून वचे वरें हांवें दिवचें म्हण भगवद्गीतांत. तशेंच ब्रह्मा वरें विसरून वच्याक वरें जाता म्हणून आमकां कळटा ह्या श्लोकांत. स्मृती नष्टम स्मृती ताका नश्ट जाल्ले स्मृती नष्ट जाल्लेले तेन्ना कसं केलेलं म्हळ्यार धारणा प्रत्याहार म्हळ्यार रिगेनिंग कॉन्शियसनेस केलेले कसं म्हळ्यार कोणाले निमित्त भगवंताल्या विशय धारणा आमी सांगला प्रकार फुडली अंतू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ह्या धारणा स्टेजारी आनी भगवंताले कॉन्सन्ट्रेटेड जावन घेवन भगवंताले एक ताणें ध्यान केलें. ध्यान केले नंतर ताका पुरा अनपास जावन घेवन भगवंताले इन्स्ट्रक्शन मेळून घेवन अनपास हे जीवराशीक सृश्टी करूं जाल्लें. तस जाल्यार प्रतिपटी दत्ता म्हणून हें सांगूं जायना ब्रह्माक विसरून वता म्हूण. कशी आमी केलो पटी सकाळीं उठयले फुडलें काल कसं केलें करका म्हणून नेक्स्ट डे उडगास व्हरना सकाळीं उठयले फुडलें. बट ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर आमकां उडगास येता कसले म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताजे वयर आमी मनन केले नंतर उडगास येता. तशींच आमकां केलोपटी सकाळीं उठयले फुडलें काल आमी केलें आज करका म्हणून. तशींच ब्रह्मा वरें केलोपटी उडगास आसता खंयचे दीस उठयतना केलोपटी ताका उडगास आसना. उडगास आसना ताणें कशें करचें म्हळ्यार धारणा भगवंताले कॉन्सन्ट्रेटेड जावन घेवन एक ध्यान करचें. ध्यान भगवंताल करलेलें तेन्ना ब्रह्माक ताका उडगास येता कसं करका म्हणून घेवन हें सृश्टी करका म्हणून घेवन. तदनंतर
ह्या सांगता सुखदेव गोस्वामी सेकंड अध्यायाचे फर्स्ट श्लोक सेकंड श्लोक देखून सेवन्थ श्लोक ते कर्मकांडी ते तसले हे आम्ही आता उलयता आसाची अष्टांग योगा विषय ते उदाहरण दिलेले ब्रह्माल कसले दिलेले म्हणे इट्स अ बोनाफाईड म्हणून सांगूक सुखदेव गोस्वामीन एक्झाम्पल दिलेले फर्स्ट श्लोकांत. सेकंड श्लोकात कोण सांगतात कसं म्हणलं सांगल्यार सुखदेव गोस्वामी एक कर्मकांड आणि पाथ ऑफ लिबरेशन अष्टांग योग ಅಂತೂ खंयचे लायक म्हणून सांगल्यार अष्टांग योग बेटर कर्मकांड रिजेक्ट करका म्हणून सांगतात सुखदेव गोस्वामी कसले सांगताचे म्हणून सांगल्यार कर्मकांडांतू आम्ही केलेले कसले एक फल आमकां कसं एक लायक काम केल्यार कर्म केल्यार आमकां वी कॅन गो टू हायर प्लॅनेटरी सिस्टम. वेरेज आमकां तशी हे अष्टांग योगान तशी न्ही. अष्टांग योगांत कसं म्हळ्यार अष्टांग योगान सांगतो हांतू कसं म्हळ्यार तांगेले एक ज्ञान आनी तांगेले तपोवन मात्र तांणी वयर वचचें जाता वयर वयर वचचें जाता. सद्यसे ब्राह्मणेन एष पंथा यान नामभिर् ध्यायन्ति धीर अपारता परिभ्रमणश्च तत्र न विन्दतेत रथम मयामये वसाय वासनाय शयनम. या वासनाय शयनम म्हळ्यार सांगल्या कशी म्हणून सांगल्यार कर्मकांड विशयदान घेवन हांगा सुखदेव गोस्वामी सांगता कसं म्हळ्यार एक कर्मकांडीस कोण तांगेले एक कसं म्हणचे ताका तांगेले एक लायक काम केल्या नंतर सत्व गुणांतू तांणी एक लायक काम करता हॉस्पिटल करची की एज्युकेशन दिवची की कोणा जेवण दिवची की अन्न संतर्पण करताची आणि कस कस की लायक काम केल्यानंतर पुण्य मिळतात त्या पुण्या निमित्त तांकां कसं जाता म्हळ्यार स्वर्गांत वताची. हे कसं ना म्हणे काम म्हणून सांगल्यार हांगा वासनाय शयना तांणी कंपेर करताची सुखदेव गोस्वामी कशी एक निद्दां दुखून एक मनीस उठेल कुळ्यार ताका सपनांत कसं एक सपनांत ताका दिसता त्या उडका ताण उठेल कुळ ताका कसं दिसता तें सपन म्हणून दिसता. तशींच तांणी कंपेर करताची हाका एक कर्मकांडा विशयाक पुण्य आमकां मेळ्ळे नंतर आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तीनो अर्जुना म्हणून कृष्णान सांगिल्लें ह्या पुण्या निमित्त आमकां कसं दिसता सॉरी आ ब्रह्म भुवनालोक न्ही वय आ ब्रह्म भुवनालोक भगवंत सांगता ह्या ब्रह्मलोकांत वरे गेल्यार आमी पुण्य कार्या निमित्त आमकां अनपास हांगा येवका जाता हे मृत्यू लोका येवका जाता. बट हे कोण अष्टांग योगांत दुखून तांणी सिद्धी घेता की तांगेले ज्ञाना निमित्त तांगेले योगा निमित्त तांणी हायर प्लॅनेटरी सिस्टमात गेल्ल्यारीची तांणी हांगा अनेपास येनाचे भौतिक लोकांचे हांगा तांगेले फोर्सफुली आनाची दावका म्हणून जाल्यार येता बट फोर्सफुली तांणी येवचे साध्य ना. निमित्त तांणी ब्रह्मलोकार दुखून हांगा सुखदेव गोस्वामी दोन योगी विषय सांगता एक डायरेक्ट ब्रह्मज्योती वटू विलीन जातल योगीचो आणि सेकंड कोण म्हळ्यार ताका योगी ताका ह्या पुरा प्लॅनेटरी सिस्टमांतू ताका एन्जॉय करूंक आशेस स्वर्गलोक आणि ब्रह्मलोक आणि तुगेले विंगड सुषुमार प्लॅनेट वैश्वानर प्लॅनेट ह्या पुरा एन्जॉय करून घेवन मुखासून वचका ताका कडे लास्ट वचून घेवन ताका हांतू खंयचे ब्रह्मज्योतीन विलीन जावपाक तसो नमने योगी विशय जावन सुखदेव गोस्वामी सांगता लिटल टफ सब्जेक्ट मॅटर भगवद्गीता अंत भागवता मानतेवचे एक्चुअली कित्याक म्हळ्यार ह्या योगी कितले टफ आसा तागे लायफ म्हणून ह्या श्लोकांत सांगता सत्यम कसितो किम कशिपोय प्रायशे बहु स्वादिशे न उपभरण किम सत्यम आंजलो किम पुरुधान पात्रे दिग्वल्कलोदो सतीम किम दुकूलन. हे म्हळ्यार हे योगीन कशें आसका तागेले लायफ म्हणून हांगा सुखदेव गोस्वामी सांगता सत्यम कशितो किम कशिपो प्रायसे म्हळ्यार सिंपल जावन ताणें लिव्हिंग आसता ताका एक लिव्हिंग कशी सिंपल म्हळ्यार ताणें प्रत्येकल्यान ताणें आतां आशिल्लें म्हणून ताणें घरकडे वचून घेवन ताणें एक भिक्ष मागचें ओके त्या मात्र न्ही
न्हिदोच वेळा वरे कशें आसता म्हळ्यार ताणें हाताक एकूशे दवका म्हणून न्हिदोवचें ना ताणें. ताणें हात दोन घेवन न्हिदोवका. बेड्ड दवका म्हण ना ताका. बेड्ड आसका म्हण ना ताका. कॉट आसका म्हण ना. तसले नमुने जिवन तागेलें. आनी कसं म्हळ्यार कोणी दो एक आर्म्स दी म्हण जाल्यार ताणें खाली पोट्टा बुकेन न्हिदोवका. तें मात्र न्ही. आनी कसं म्हळ्यार ताणें हें फूड कसं न्ही म्हण जाल्यार फ्रुट्स खावन न्हिदोवयत दवो ताणें रुक्का म्हणून न्हिदोवयत. आनी खाली न्हंयचें उदक मात पिवन घेवन खंयचें कसं म्हळ्यार न्हंयचें उदक पिवन घेवन ताणें जिवन काडता. उदक पिवन घेवन दो कोणाले दिल्लेलें उदक घेवन खाली पिवन घेवन हें कोणाले अष्टांग योगी करतले तसले एक योगीले एक जीवन सांगता सचांगा सुखदेव गोस्वामी. तक अवंगल ना म्हण जाल्यार कसं करता म्हण सांगल्यार बरें तांणी सुखदेव गोस्वामी सांगता कसं म्हळ्यार तांणी हे रुखाचे पाल्ल पाल्ल बांदून घेवन तूं जाय जाल्यार हें आंगाक गुटलोवन घे म्हण सांगता. गुटलोवन घेवका म्हण सांगता. कित्याक म्हळ्यार तितले नमुन्याचे स्ट्रिक्ट जावन घेवन तांणी फॉलो करता यम आनी नियम. ताजे निमित्त हें भक्ताक सांगेल तसले नियम नाही. त्या निमित्त तितले ताणें यम नियम आसन धारण ध्यान प्रत्याहार आनी ध्यान धारण स्टेजार येताना केदान कॉन्सन्ट्रेशन इतले पुरो नियम आनी केले नंतर ताका भगवंताले एक सच्चिदानंद सुपर सोल जावन स्वरूप ताका तागेले देहांत प्रत्यक्ष जाता. क्वचित्सो देहांतर हृदय वक्षसे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम खंजल रथांग शंख गदाधरम धारणात स्मरंती. या स्मरंती कोणाल विषय जावन उर्दास करता आपका ताणें स्मरण करता आसता चतुर्भुजम खंज रथांग रथांग पाणी जावन आशिल्लो शंख गदा धारण जालेले तसले चतुर्भुज आशिल्लें भगवंत जनार्दनाले ताणें स्मरंती करता. आनी हांगा भगवंताले एक प्रादेश मात्र कितले साईज परमात्माले म्हण सांगेले प्रादेश मात्र म्हणजे न्हू सांगेले सुखदेव गोस्वामी. प्रादेश मात्र म्हळ्यार कसले म्हळ्यार श्री प्रभुपादान सांगले एक 8 इंच ऑफ द सायज म्हणून पळयल्यार आमकां इट्स व्हेरी आमकां अंडरस्टँड करूं जायना. कित्याक म्हळ्यार भगवंत एक मनशाल भितर अशें पुरो हस्तेल भितर तितलो व्हड अशें पुरो बट एक क्रिमी किटा भितर बरें प्रादेश मात्र आसता म्हणून आमी हांतू डावट करूं जायना. कित्याक म्हळ्यार अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्त गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी म्हणजे न्हू ब्रह्मसंहितान सांगिल्लें आसता. भगवंत अंडांतर असतो म्हळ्यार एक दोन ॲटमा भितरी असता. त्या ॲटमा भितर दोन ॲटमाचे भितर दुखून आशिल्ले स्पेसा भितर बरें आसता भगवंत म्हणून चतुर्भुज रूप जावन घेवन परमात्मा रूप जावन घेवन. तस जाल्यार प्रत्येक तें अचिंत्य स्वरूप भगवंताले आमी डावट करूं जायना. ते प्रत्येकांत बरें प्रादेश मात्र हस्ते भितर बरें असल्यार प्रादेश मात्र मनुष्या भितर असल्यावर प्रादेश मात्र मात्र न्ही. आनी इवन अणू भितर बरें खंयचे एक कणा भितर बरें भगवंत कशी आसा म्हळ्यार प्रादेश मात्र. बट प्रादेश मात्र आमगेले हे भौतीक दृश्टीन पळयल्यार इट्स 8 इंचेस सायज. बट आमगेले आध्यात्मिक दृश्टीन पळयल्यार भगवंत सर्वंतयामी. तन्निमित्त त्या भगवंताले दर्शन करता कोण धारण करता कोण अनअटॅच्ड योगी. हे भौतिक लोकांची ताका अटॅचमेंट ना. ताका एकच इच्छा कसा म्हळ्यार ताणें हें ध्येय सोडले नंतर ताका खाली भगवंताले सच्चिदानंद स्वरूप न्ही तागेले अंतू विलीन जावका. सो अनअटॅच्ड योगी तो कसं करता म्हळ्यार भगवंताले अशी विराट स्वरूपाक न्ही
हांगा कसं सांगता म्हणजे परमात्मा मेडिटेशन इज फॉर मेंटली मेटेरियली अनअटॅच्ड योगी अँड अटॅच्ड योगी अंतू सुखदेव गोस्वामी सांगतात. हांगा कसं सांगतास म्हळ्यार मेडिटेशन हे श्लोक आम्ही कव्हर केल्यात ऑलरेडी. सो आय विल गो टू द नेक्स्ट लाईन. सो परमात्मा रूपाक मेडिटेशन करता म्हळ्यार कोण म्हळ्यार अनअटॅच्ड योगी. हे अनअटॅच्ड योगी कोण अष्टांग योगी करती तोण ब्रह्मन अंतु मर्ज जाता आसकी तक्का कोणले स्वरूप मेडिटेट करता म्हळ्यार भगवंताले परमात्मा स्वरूप. बट अटॅच्ड योगीक भगवंताले विराट स्वरूप म्हळ्यार कसं ना म्हळ्यार भगवंताले युनिवर्सल फॉर्म जैजांटिक युनिवर्सल फॉर्म ताजेवर अटॅच ताणें मेडिटेट करता. कित्याक म्हण सांगल्यार हे जैजांटिक युनिवर्सल फॉर्माक वेरी ताका जैजांटिक युनिवर्सल फॉर्म म्हळ्यार कसं जालें भगवंताले स्वर्ग सॉरी भूलोक अंदकून तांणी सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेनेशन दिताची आनी भुंयचे वयर आमी न्हंय पळयल्यार जी भगवंताले वेन्सा भितर वता तसले वेन्स म्हण लेका आनी रूख पळयल्यार भगवंताले केसाचे केस म्हणून लेका आनी चंद्र आनी सूर्य पळयल्यार भगवंताले दोन दोळ म्हणून लेका. हे तोगूच प्लॅनेटरी सिस्टम अतल वितल सुतल पुरो पळयल्यार भगवंताले तोगूचे पाद दुखून वयर थैते तागेले ते म्हणून लेका. आनी अपर प्लॅनेटरी सिस्टम कसं ना म्हळ्यार वयचे स्वर्गलोक भूरलोक सत्यलोक ज्ञान आनी जनलोक तपलोक हे पळयतना भगवंताले पुरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी म्हण लेका तशी म्हणून विवरण हांवें दिला. कित्याक म्हळ्यार तांगेले हे अटॅच्ड योगीक हे भौतिक लोकाच ಒಟ್ಟು ताका आनीक आस्त आसता ताका मेटेरियल डिझायर आसता तागेले आनीकेच तागेले आश वच्चे न्ही बट तागेली एक लास्ट अल्टिमेट इच्छा कसं आसा म्हळ्यार भगवंतालो ಒಟ್ಟು विलीन जावचे विलीन जावचे बट जालें की ताका ते ग्रॉस मेटेरियल अंत दुखून एन्जॉय करता जाता ताका हांग दुखून बट तेदना सब्टल ये भौतिक स्थूल शरीर सोड ನಂತರ ये स्थूल सूक्ष्म शरीर अंतु तो वचिंगेनु अपर प्लॅनेटरी सिस्टम अंतु वचिंगेनु तो एन्जॉय करता सुखदेव गोस्वामी सांगता बट लिबरेशन कसं नाही म्हणून आम्ही अंडरस्टँड करचे जातल्यार भौतिक शरीरांतू आम्ही हे भौतिक जगत यादकून सोडतना आमकां कसं वता आमी स्थूल शरीर सोडताचे तेदन कसं जाता आमगेले सूक्ष्म शरीर अनेक देहा वता न्ही हे अनेक देहा वयले अनेपास अनेक आमकां स्थूल शरीर मेळटा. हे स्थूल शरीर मेळ्ळ्यानंतर कसं जाता आमकां अनेपास आनी कसली ऍक्टिव्हिटी करताची देहिनोस्मिन यथा देही बट योगी कोण अनअटॅच्ड आसकी सॉरी अटॅच्ड आसकी हे भौतिक जगत याचे भौतिक जगत म्हळ्यार इट कॅन बी ब्रह्मलोक और सत्यलोक और इवन आमगेले इंद्रलोक खंयचेय लोक आसचे पळय थंय वचून न्हू ताका एन्जॉय करचें तसलें मन इच्छा आसता. शिशुमार प्लॅनेट मुखारसून येता सुखदेव गोस्वामी सांगताची वैश्वानर प्लॅनेट अंतू थंय वचून एन्जॉय करता तसलें मन अटॅच्ड योगीक कसं जाता म्हळ्यार तांकां सूक्ष्म शरीर तो हे भौतिक शरीर आदकून सोडून घेवन वताना तागेले ಒಟ್ಟು सूक्ष्म शरीर वता म्हणून सांगता सुखदेव गोस्वामी. ताजे मीन हांग सांगताचे म्हणजे सेकंड आनी पास सुखदेव गोस्वामी हांग येताची साध्य मुक्ती इन्स्टंट लिबरेशन कोण अनअटॅच्ड योगीचे कसे नमुन्याचे तागेले लिबरेशन म्हणून सुखदेव गोस्वामी हांग सांगताची. इट्स अ टोटली टेक्निकल चॅप्टर हे कशी आय डोंट नो हाऊ एक्सप्लेनिंग व्हेरी वेल म्हाका अर्थ जाताना साध्य मुक्ती अंतू हांगा
इन्स्टंट लिबरेशन ಅಂತೂ अनअटॅच्ड योगी विषय सांगतात. फर्स्ट ताणे सुखदेव गोस्वामींनी सांगितलं अनअटॅच्ड योगी विषय, कडेला सांगले अटॅच्ड योगी विषय सांगले. त्यानंतर त्यांनी सांगले अनेपास मुक्ती कशी मेळता, इन्स्टंट लिबरेशन कशी मेळता म्हणून कोण अनअटॅच्ड योगी, कोण हे भौतिक विषयां ताका अटॅचमेंट ना, तागेले एकच ध्येय कसं ने ब्रह्मज्योती ಒಟ್ಟು विलीन जावचे. तागेल कशी म्हणून सांगतास म्हळ्यार मन आणि बुद्धी ताणे नियम्य क्षेत्र कोणाले क्षेत्र ज्ञान एकदम भगवंताला ಒಟ್ಟು मेळता असताना लब्धोपशांतीर असतो तो लब्धोपशांती म्हणून लब्धोपशांती सुखदेव गोस्वामी सांगतास कसं म्हळ्यार ब्रह्मन रिलायझेशन हा विषय. ब्रह्मन रिलायझेशन म्हळ्यार कसं ना म्हळ्यार आमका ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती ना कांक्षती समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते परा. प्रत्येक जीविक प्रत्येक प्राणीक तो एकदावन पळयता आनी ताका सुख दुःख ताप हे पुरो कसं ताका एफेक्ट आसना. तेवेन अशी हे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण दुखून परे जावन आसता ते ताजे वरी ताका बरें हे अनअटॅच्ड योगीक ताका एफेक्ट जायना. ते तसल योगी विषय कोण म्हळ्यार ताका लब्धोपशांती म्हळ्यार कोण हे ब्रह्मन रियलायझेशन आसकी ताका परमात्मा रियलायझेशन आसकी तो तागेल विषय जावन सुखदेव गोस्वामी हांगा परीक्षित महाराज सांगतात. तसल योगी कसं करता म्हळ्यार तागेल एट द लास्ट टाइम ताका सोडका तागेल जीवन हे दुखून हे भौतिक लोक दाखवून सोडका म्हणताना तो षटचक्र योगा दुखून तो कसं करता म्हळ्यार तागेले मूलाधार चक्रांतू हील हील म्हळ्यार आमगेले कसं म्हणजे पायाचे खुळी पाया खुळी हांगा राबून घेवन हांगा पिक्चर एक्चुअली बशील म्हाका मेळ्ळें तें पिक्चर खंयचे पळयल्यार. बट योगी कसं करता म्हळ्यार प्रभुपादान बरेल प्रकार परपटांतू तागेले हील म्हळ्यार पायाचे खुळीन प्रेस कोन मूलाधार चक्र प्रेस कोन विशुद्धात्मा कसं स्वादिष्टान चक्र ಅದಕ್ಕೂನು ತಗೆಲೆ ವಾಯು ವೇರ್ ವನ್ಯೋನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಅದಕ್ಕೂನು ತಗೆಲೆ जीव सोन सीधा डायरेक्ट वचून खंय ब्रह्मज्योती ಅಂತೂ तो मर जाता. सहस्र चक्र ಅದಕ್ಕೂನು तो ब्रह्मरंध्र म्हळ्यार माथ्याचे एक लास्ट एंड आसता सहस्रार थंय दुखून कसं करता म्हळ्यार इट एक्सप्लोड्स म्हणून सांगता श्रील प्रभुपाद एक्सप्लोड अँड द whole the atma merges go backs to into the brahma jyoti. That is called instantaneous liberation. That's why it is called as also sadhyo mukti. Here कोण अनअटॅच्ड योगी असा की तांगेल विषय जावन सांगता सच्चांगा सुखदेव गोस्वामी. नेक्स्ट तास कसं म्हळ्यार हांव सांगेल प्रकार क्रममुक्तीपात कोणाक अटॅच्ड योगी असा की तांगेल विषय जावन आनी पास म्हाका शेता भागवतम वाजिल्यार खंयचेची एक तुमी एक कसं म्हणजे एक कणे बुक वाजोवका म्हणना एक थ्रिलर फिल्म की थ्रिलर कसं वाजोवका म्हणना हांगा सुखदेव गोस्वामी हांगा दुखून हांगा एक पॉइंट दुखून आनीक पॉइंट वता आनीक पॉइंट दुखून आनीक पॉइंट वता ते अंडरस्टँड करूकची केलो पटी आमकां 2-3 पटी वाजिल्यार मात्र 3-4 पटी वाजिल्यार मात्र हे सिक्वेन्सर येता आसाची म्हणून सांगता आसता. तेदन आमकां अंडरस्टँड जाता की ओ अशी ह्या पॉइंटा दुखून ह्या पॉइंटार येता आसाची ह्या पॉइंटा दुखून अशी येताची म्हणून सुखदेव गोस्वामी सांगतात. तेची कशी हे एक साधारण मनशां काम करता करूं जायनाशिल्लें की ते तशी परीक्षित महाराज खाली तांकां 7 दीस आशिल्ले. हे तांकां 6 दिवसां भितर तांकां प्रत्येक तांणी एक विवरण दिन अशी कशी सांगता आसतना की हे पुरा खंयची तुमी भागवतम अध्याय घेयाची सुखदेव गोस्वामी एक पटी केलो पटी खंय की दुखून आनी कडेन मागशी येताची मागशी दुखून मुखार वताची. बट त्या पळयल्यार हे खाली भक्ताक भगवंताले एक अर्थ जाता. भगवंताल भक्त कोण आस की ताका मात्र हे पुरा अंडरस्टँड करूं जाता. बट विंगर जनाका इट्स लायक ए थ्रिलर और इट्स अ थ्रिलर एक्चुअली वाजूचे गेल्यार भागवतम वाजूचे गेल्यार थ्रिलर आनी इट इज कसं म्हळ्यार प्लॅनेटरी सिस्टमाचे इतले डिस्क्रिप्शन आस की हे चॅप्टरांत तुमकां हांगा पळय वैश्वानर लोक आस
आणि तुमगेले हाजे शिशुमार लोकाचे विषय जावन घेवन सांगिल्लें इतलं डिटेल जावन घेवन सांगिल्लें की खंयचे फिल्म वचकोन पळोवका म्हणना तदनिमित्त क्रममुक्ती पातांतू हांगा पळयल्यार कोण अटॅच्ड योगी आस की ताका हांव सांगिल्ले प्रकार ताका लिबरेशन जावका ताका सेकंडरी लिबरेशन म्हळ्यार एक ताका सेकंडरी गोल ते वचकाची ताण लिबरेशन तांतू ब्रह्मज्योतीन मर्ज जावका बट ताका हे भौतिक लोकांत वरे ताका एन्जॉय करून पळोवन घेवन एक लोका देखून अनेक लोकां वचका अनेक लोकां देखून अनेक लोकां वचका कडे ब्रह्मलोका वचका ब्रह्मलोका देखून ताका कडे वैश्वानर लोक वचका वैश्वानर लोक देखून शिशुमार लोक वचका शिशुमार वैश्वानर लोक देखून वता आसतना ताका वैश्वानर आमकां गोत्तस की इट्स हीट आमी भगवद्गीतांत हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम ध्येयमाश्रिता भगवंतान सांगिल्लें आसा तशी थंय हीट आसा थंय प्युरिफाय जावन घेवन तागेले आशिल्ले आतां सांगिल्लें पण ताका स्थूल शरीर ना ताका आसतना तेदन कसं आसता म्हळ्यार सूक्ष्म शरीर त्या कोणाक योगीक त्या योगीक त्या प्युरिफिकेशन बी जाता तागेले सूक्ष्म शरीर प्युरिफाय जाता आसतना खंयची तागेले प्लॅनेटरी सिस्टम आस की त्या खंयची प्लॅनेट रांत आस की तो प्लॅनेट आस की थंय तागेले प्युरिफिकेटरी जाता आसतना अनेक प्लॅनेटा वता अनेक प्लॅनेट देखून ब्रह्मलोक वता ब्रह्मलोक लास्ट देखून शिशुमार लोक वता शिशुमार लोक देखून कडेर लास्ट वत खंय म्हणल्यार ही गोज टू द महातत्व महातत्व ताजे फुडें महातत्व वचे फुडें एगेन हांगा उडगा सेल म्हाका सुखदेव गोस्वामी सांगताची full outer covering of this universe has got earth, water, ether, uh, air and fire. हे 5 नमुन्याचे कवरिंग आस एक कवरिंग अर्थाचे भुंयचे कवरिंग 10 times more earth water ते 10 times तांणी डिस्क्रिप्शन दिताचे कसं कसं नाही कवरिंग आस त्या कवरिंगा वरें वचून तो कोण योगी एन्जॉय करता पळयता थंय देखून एन्जॉय जाल्या नंतर ताजे नेक्स्ट हंत वता कवरिंगाक तशी 7 कवरिंगाक लास्ट वच ताणें फॉल्स इगो कवरिंग लास्ट कवरिंग ऑफ दिस युनिवर्स इज फॉल्स इगो कवरिंग तांदन कसं थंय कसं करता म्हळ्यार तागेले पुरा कसं फॉल्स इगो आस की आनी कसं ताणें हे भौतीक देहांत ते जगत्यांत घेतिल्ले आस की पुरा डेपॉसिट करता कित्याक म्हळ्यार हे फॉल्स इगो कवरिंगांतू थंय देखून आमकां पुरा मेळचें म्हण घेवन श्रील प्रभुपाद हांगा विवरण दिताचे थंय आनी पास वचून डेपॉसिट करून घेवन कसं करता म्हळ्यार देन ही फ्रॉम द महातत्व ही रिचेस टू ब्रह्मज्योती हे विषय जावन घेवन मस्त विवरण जावन घेवन सुखदेव गोस्वामी 22nd chapter to 22nd श्लोका टू 32 श्लोका दिताचे हे क्रममुक्ती पात म्हणून सांगताचे क्रममुक्ती म्हळ्यार क्रमार जावन घेवन भोंयच्यार देखून स्वर्ग लोकार वचे स्वर्ग लोक देखून आनी हांगा कसं जाता म्हळ्यार एकच एक म्हळ्यार भगवंताले विराट स्वरूपारी ताणें मेडिटेशन करचें म्हळ्यार युनिवर्सल फॉर्म मेडिटेशन करचें कसलें ताणें योगीन त्या विराट रुपार मेडिटेशन करता आसतना ताका भगवंताले एक स्वरूपाचें ज्ञान ताका अनुभव जायना निमित्त प्रत्येक स्वर्गालोकार देखून ताणें विंगड प्लॅनेटा वचे अप टू ब्रह्मलोक सत्यलोक देन थंय देखून वैश्वानर लोक तदनंतर शिशुमार लोक तदनंतर 5 कवरिंग्स ऑफ द अर्थ and then again to the false ego तितल्या नंतर ताण खंय वचे ताका तेदन कळत की इट इज नॉट द अल्टिमेट कसं नाही म्हळ्यार ब्रह्मज्योती वचपा म्हणून ताका अंडरस्टँड घेवन पुरा हे फॉल्स इगो हांगा कवरिंग अंत तागेले पुरा डेपॉसिट करून घेवन and he will go back to ब्रह्मज्योती म्हणून घेवन श्रील प्रभुपाद सांगता सुखदेव गोस्वामी सांगताचे तांतू दॅट वॉज द 31st श्लोक त्यादल नंतर सुखदेव गोस्वामी एगेन हे सांगतास म्हळ्यार हे शास्त्रांतू सांगेल तसले बोनोफाईड प्रोसेस हे आशिल्ले कुचन जी की योगी खंयचे हे अष्टांग योग सिद्धी करता आशिल्लो आयदर अटॅच्ड योगी आसचे पुरो और ए डिटॅच्ड योगी आसचे पुरो इट इज एन बोनोफाईड इन द शास्त्र कित्याक म्हळ्यार हेंची कृष्णान आमी सुरेर सांगिल्ले प्रकार ब्रह्माक वरें
ताणे धारणा स्टेजार येवन आणतो केन्ना फर्स्ट श्लोक कसं आशिल्लो म्हळ्यार ब्रह्मान ताका उडगास आसतना कशी क्रिएट करता कसं करता म्हण घेवन तेदन कसं करता म्हळ्यार ब्रह्मा भगवंताले मेडिटेशन करता धारणा स्टेज. सो देन ही रिकलेक्ट्स. सो हे कृष्णान भगवन ब्रह्माक वर सांगेल तसले योग म्हणजे न्हू तांणी अष्टांग योग बोनाफाईड प्रोसेस म्हणजे न्हू श्रील सुखदेव गोस्वामी सांगता. बट हे कसं न्हय म्हळ्यार गोस्वामी म्हळ्यार हे इतले प्रोसेस करचे फुड अशें कशी तुका एक लायक प्रोसेस आसा कसं न्हय म्हणून सांगला म्हळ्यार भक्ती योग म्हणजे न्हू बेस्ट. हे पाता पशी इतले कष्ट करता म्हणना यम नाका नियम नाका कडेर प्रत्याहार नाका कडेर प्राणायाम नाका आसन नाका कडे धारण नाका कसले नाका भगवंताले नाम घेतल्या पुरो. हेची ऑस्पिशियस पाथ हे कसं म्हळ्यार हे साधना भक्तीचे निमित्त ऑस्पिशियस म्हळ्यार एक नमुन्याचे आमकां लायफान सक्सेसफुल जावता तसले 100% गॅरंटी. अंत पुरो कसं जाता म्हळ्यार आमकां सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह भगवंताले सच्चिदानंद स्वरूप आमकां अनुभव करता जायना खंयचे अष्टांग योगांतू आयदर इट इज एन अटॅच्ड योगी और ए डिटॅच्ड योगी. बट कोण भक्ती योगांत आसकी ताका साधना भक्तींत आसकी एटलिस्ट ही कॅन स्टार्ट कोण खंयचे आमी यम नियम म्हळ्यार आमी बरें करनाची आमी बरें करताची सकाळी उठोवची आशिल्ली करताची भगवंतान नाम जप करताली नियम आसता 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल करताची एकादशी व्रत करताची यम नियमांत पडलेले सकाळी उठून घेवन बसून देवाक आरती करताची आरती करून संसार द्यावा म्हणून आणि त्या नंतर आणि सकाळी बसून घेवन देवाला इद्रा बसून घेवन आमी जप करताची ते नियम नियम वय इट्स नियम. हेगेन एकादशी करचे नियम वेंगड आचार्य हाका तांगेला फास्टिंग करून घेवन तांगेले तिथीक आमी तांगेले उडगास करून घेवन उडगास करताची दॅट इज ऑल्सो इन वन ऑस्टेरिटी. सो हे भक्ती मार्गांत वरें हे साध्य आसा मग सुखदेव गोस्वामी हांगा सांगताचे कसं म्हळ्यार एस्टाब्लिशेस साधना भक्ती इज द बेस्ट ऑफ द ऑल द पाथ. हे इतले हांगा 1 to 2nd चॅप्टराचे फर्स्ट श्लोका देखून ऑलमोस्ट 32 श्लोका ते सुखदेव गोस्वामी विवरण दिताचे. फर्स्ट धारण स्टेज पशी पुढे तांणी सांगता आसन दुखून सुरू करताची आसन दुखून धारण स्टेज आयल्या नंतर धारण दुखून कसं नमुन्याचे योगेले पाथ एक अटॅच्ड योगील पाथ कसले आणि एक डिटॅच्ड योगील पाथ कसले आणि अटॅच्ड योगी सॉरी डिटॅच्ड योगी फर्स्ट कशी तागेले ध्येय कशी सोडता म्हणून ऐकलेलं असं सडनली तो एक दिवस कसं करता म्हळ्यार तागेले मुलाधार चक्राक प्रेस करून घेवन खाली ब्रह्मरंध्र दुखून सीधा डायरेक्ट वचून घेवन ब्रह्मज्योती मेळून जाता. बट अटॅच्ड योगी कसं जाता म्हळ्यार अटॅच्ड या मेटेरियल सेन्सेस पुरा एन्जॉय करून घेवन कडेरी ब्रह्मज्योती जाता. कितले कश्ट आसता तांकां तितले पुरा कश्ट आसतना हे सुखदेव गोस्वामी सांगताची हे बेस्ट पाथ इज द भक्ती योगा. तस्मात् सर्वात्मा राजन हरे सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान ऋणाम. तस्मात् सर्वात्मन राजन हरे सर्वत्र सर्वदा भगवंताले नाम घेवचे श्रोतव्य कीर्तव्य श्रोतेव ऐकूचे आणि कीर्ती भगवंताले गुण ऐकूचे तेचे भगवंतान आणि भगवंतान चार्य अध्याय सांगितलं स्मर्तव्यो भगवान नाम यांची भगवंताले एक एक अंडरस्टँड करचे एक मनशाक इजी. बट हे पुरा फुडली प्रोसेस इट इज अ बेनिफाईड अँड ऑस्पिशियस ऑल्सो म्हणून सांगतात. बट हे युगाक सांगेल न्ही केदान सांगेल हे त्यांनी द्वापर युगांत सांगेल द्वापर युग एंड म्हणताना सुखदेव गोस्वामी. बट ह्या युगाक एप्लाय ते ना त्या निमित्त नेक्स्ट श्लोकांतू पिबन्ति ये भागवतम आत्मानं सतम
कथामृता शृण्वनु पुटेषु समृतम् पुण्यतिथे विषयं विदूषितास्मा व्रजन्ति चरण सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ते पिबंती ये भागवतम भागवतम आम्ही केदनाची ऐकताराब का कशी सुखदेव गोस्वामी एक योगी आशिल दुकोन भक्ती योगी ಅಂತ की भगवंताले भागवतम ऐकल्यानंतर त्यांनी कशी चेंजेस झाली की भक्त झाली प्युअर डिवोटी झाली की तशीची आम्ही वरे पिबंती ये भागवत आत्माना सथाम म्हळ्यार डिवोटी कथामृत नेक्टर ऑफ द नेक्टर भागवताच कटर श्रवण फुटी केदनाची आमगेले कान्ना दुखून ऐकू का स्मरताम फुल्ली फिल्ड द कान्ना दुखून ऐकता ऐकता पुण्य टू प्युरिफायस अवर हार्ट तेदना आमगेलंतू या भगवंताले सच्चिदानंदाले स्वरूप आमका अर्थ कवचे जाता तेदना कसं जाता म्हळ्यार आमगेल भगवंत आम्ही वी विल गो बॅक टू गॉडेड directly rather than ब्रह्मज्योती ಒಟ್ಟು ವಿಲೀನ ಪಶಿಪು दायनशी ब्रह्मज्योतींत विलीन जाल्यार आमकां कसं न्हय आनी पास एक भगवंतालो ಒಟ್ಟು रिलेशन ना एक सेकंड कित्याक म्हळ्यार एक आत्माचें स्वरूप कसं म्हळ्यार आयदर इट हॅज टू सर्व समवन एंड ही हॅज टू एन्जॉय इट हॅज टू गेट हॅपीनेस प्लेजर तेच ब्रह्मज्योती गेल्यार हें योगी कोण पुरो वता आसा की तांकां थंय गेले नंतरच आसताच परमनंट आसा ಸ್ವಲ್ಪ टाइम आता हे आमगेले भौतिक लोकांचे टाइम पळयल्यार दे आर हॅव ए लॉट ऑफ टाइम देर बट सर्टेन टाइम जाले नंतर तांकां बरें अंडरस्टँड जाता की हांगा बरें खुशी ना म्हणून वी कॅनॉट गेट ए हॅपीनेस ब्लिस देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मेलो और एक्सचेंज ऑफ रसा कोणाला ಒಟ್ಟು जाता हें सच्चिदानंद जाल्यार स्वरूप जाल्यार भगवंताला ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ जाता आमगेले ಒಟ್ಟು खंयचे एक वात्सल्य भाव की माधुर्य भाव की अरे खंयचे भावांत जालें की आमगेले भगवंताले दास्य भाव की खंयचे भावांत आमगेलो ಒಟ್ಟು एक एक एक्सचेंज जाता देन वी विल बी हॅपी बट इन परमात्मा सॉरी ब्रह्मन अंतू मर्ज जालेल्यांतू थंय कसलेची हे कसले नमुन्याचे दास्य भागनावो साख्य भाव दवो आणि खंयचे भाव ना there is you cannot have any happiness so he will come back again to perfect his life kashi then he become a devotee of the lord but then dauch pashi pude I mean already we are a devotee of the lord we are trying to be a devotee and we are practicing as a devotee so आमकां कसं नसका म्हळ्यार केदाराची भगवंताले नाम रूप आणि गुण आणि लीला हे अंडरस्टँड करता हे भगवंतान सांगितलं अंतू भगवद्गीता अंतू 12.5 I think it is wait 12.5 अंतू सांगेलस की हे भारी कष्ट खंयचे योग कोण अष्टांग योग कोण की दो आणि खंयचे ध्यान योग कोण की आणि खंयचे योग कोण येनो भगवंताले साक्षात्कार दो भगवंताले हे कसन म्हणजे ब्रह्मज्योतिक साक्षात्कार दो ताजे ಒಟ್ಟು मेळच्या पळयता की तांकां भारी कष्ट क्लेशोधिकरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ताहि गतिर्दुःखम देहमद्भिरवाप्यते क्लेशो अधिकरस्तेषां हें भारी कष्ट आशिल्लें कोणाक म्हळ्यार भगवंत अव्यक्त जालेलें रूप जालेलें पळयल्यार दो तागेले अनमॅनिफेस्टेड रूप दो ब्रह्मज्योतीक त्या चोट तुम्ही मेडिटेशन करून घेवन ताजे ಒಟ್ಟು हें करप पळयल्यार भगवंताले अभिप्राय ते बेटर की आतां हें कलियुगाक सांगिल्लें तशें हरिनाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम तो अनेक श्लोक सांगले इति षोडशक नामनां कलिकल्मषनाशनम नातो परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते म्हणून सांगितलं पुरा वेद वाचून गेल्यानंतर कळलेलं की भगवंताला नाम स्मरण केल्या मात पुरो इति षोडशक नामनां भगवंताले हें नाम आमी जप केल्या मात पुरो
त्या निमित्त आमकां कसं जाता म्हळ्यार हे खंयचेच लोकांची आमकां जावंक आशिल्ली इच्छा हांगा सांगेल म्हळ्यार पोल्युटेड हांतून हे श्लोकान दिलां प्रभुपादान अर्थांत मेटिरियल एन्जॉयमेंट कोणाक आस की मेटिरियल एन्जॉयमेंट कोण करका इच्छा आस की ताका प्युरिफाय जाता पोल्युटेड मायंड आशिल्ल्या प्युरिफाय जाता भगवंतान नांव स्मरण केले नंतर दॅट इज अ व्हेरी इजिएस्ट मेथड म्हणजे न्हू सुखदेव गोस्वामी हांगा सांगू पडले तासाची इतलें सांगून हे न्हू इट्स रियली इट्स somewhat टफ सब्जेक्ट फॉर मी एक्चुअली वेन हांव वाजिता न्हू कित्याक म्हळ्यार हे सुखदेव गोस्वामीन एक कंटिन्युटी सांगिल्ल ना एक रितीन कसं म्हळ्यार फर्स्ट सांगले त्यांनी योगी म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगले योगी सांगल्यानंतर त्यांनी योगीले कसं लक्षण म्हणून सांगले लक्षण सांगल्यानंतर सीधा गेले त्यांनी अनअटॅच्ड योगी कडे अनअटॅच्ड योगी आल्यानंतर सीधा नेपास मागशी येऊन सांगले की अनअटॅच्ड लगे तांगेर लक्षण कसं नाही म्हणून सांगले सो इट वॉज टोटली म्हाका फर्स्ट वाजिता आसतना म्हाका कळ्ळें तें कसं वाजिता आसा म्हणून बट वेन यू रीड इट अगेन अँड अगेन कसं जाता म्हळ्यार इट्स लायक खंयचेय एक मुवीन तो आमी पळयला थ्रिलर मूवी म्हणटा पळय तशी जाल्ले कशी एक योगी विंगड लोकां वचून कसं एन्जॉयमेंट करता म्हणून सांगता आसतना इट वॉज रियली nice reading of Bhagavatam. So I thank Muralidhar Charan Prabhu for giving me an opportunity to glorify Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.